लॉजिस्टिक हो कृषी व्यवसायाच्या फाटीचो मुखेल कणो जावन आसा। हाचे वरवीं उत्पादन आनी विनियोगा मदली जोडणी सक्षम जावपाक मजत जाता, तशेंच उण्यांत उणें लुकसाण कशें जातलें हाचेरूय भर दिवपाक मेळटा, अशें विधान शेतकी मंत्री रवी नायकान केलें। तो असोचेम ह्या संस्थेच्या गोंय समितीन आयोजीत केल्ल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान मुखेल सोयरो म्हूण उलयतालो। तेच प्रमाण शेतकी उत्पादनाचो सांठो करपा खातीर बऱ्यापैकी मळावी बांदावळ आनी गुदावांची सुविधा विकसीत करतलो, जाका लागून गोंयांतल्या सगळ्यांत बऱ्या एग्रो लॉजिस्टिक सेवांक लागून शेतकार उत्पादन संघटना, वेपार आनी हेरांक बाजारांत उत्पादनाची डिलिव्हरी करपाक मेळटली, अशें मत रवी नायकान ह्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान उक्तायलें। आणि आमचे गोंयचे शेतकऱ्यांक मार्गदर्शन करपाक किंवा ट्रान्सपोर्ट लॉजिस्टिक हेजेर सुद्दां भार दिवपाक आमी जे आता पुढाकार घेतला तुम्ही, एक बरी गोष्ट असा की आमच्या गोंयांत जे कितें ट्रान्सपोर्टेशन जे जावपाक जाय, जे शेतकरी तयार करतात, हे शेतकरी जे माल बाजारात पावपाक जाय, जावं खंय स्टोरार पावपाक जाय, हे सगळे काम हितूनच्यान जातले आणि शेतकऱ्यांक हेचे बेनिफीट जातले। हांव परत एकदा आमचे बाब रायकार आणि बाब आमचे साळगांवकार तशेंच बाय कोसंबी तुमी इनिशिएटीव घेतल्या, आमचे सेक्रेटरी तुमचे वांगडा आमचे डायरेक्टर आसा, हे सगळे तुमकां सांगतले। पूण आमकां दिसता की आमी इवन आमी पयर आमी शुगर फॅक्टरी गेल्लो आनी शुगर फॅक्टरी आमकां ते जे आसा ट्रान्सपोर्टेशना खातीर तांकां गोंयांत जागो ना, जेन्ना ते रस्त्यार आसता लोक झगडटा मारता तांकां, म्हणून आमी कितें केलें गेले आनी थंय 2 लाख स्क्वेअर मिटर ते ट्रान्सपोर्टेशन जे आसा ते सगळे ट्रान्सपोर्टवाल्यांक ते लॉजिस्टिक जे आसात तांकां सगळ्यांक आमी थंय आमी जागो दिवपाचो केला आनी तेजेर स्टडी करपाक आमी पुणे वचपाचें आसा। हांव आमगेले सेक्रेटरी डायरेक्टर आमी पुण्याकूय वचपाचें आसा, ते पळोवपाक थंय कशें अरेंजमेंट तशें आमी हांगा अरेंजमेंट करपाक आनी त्या कितें 2 लाखा भितर अरेंजमेंट करतले। जास्त पडले जाल्यार आनीकय जागा आमचे कडेन आसा, म्हणजे गोंयचे सेंटर एकच कडेन करतले, ते धारबांदोड्यान, ते धारबांदोडच्यान कोणता जस्ट 8 किलोमीटर आसा। हे सगळे आमी गोंयांत थंयच्यान ट्रक वयतले, तेजे कडेन तशी कंडिशन त्या ट्रान्सपोर्टवाल्यांक घातल्या की थंयच्यान गोंयांचे सगळे ट्रक थंय रावचे आणि आमकां बेनिफीट आसा कित्याक आमचे कडेन पेट्रोल पंप आसा शुगर फॅक्टरी कडेन। सो आमकां सगळे तशें हे जातले, लोकांची सोय, लोकांक एक्सिडेंट जावपाची ना आनी ते जे लोक येता ट्रान्सपोर्टवाले, ते ट्रान्सपोर्टवाले सुद्दां तांकां न्हावपाची रावपाची सगळी कॅन्टीन सोय आमी थंय करतले।